बागीहून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें जो थोडें वोमता तो थोडें लुंवता, आनी जो चड वोमता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलें तें जण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दयाळ कोन्यो करूंक तुमकां ओगळें कितेंय आसतलें, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखता. जो वोंप्यांक बी आनी ताका पोसूंक घाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. म्हणया, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बलिश्ट जायत वयतली, प्रमाणीक मनशाची संसद सदैव. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपले काळीज घट दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपले दुस्मानाचे घोट्टान जाल्ले पळयोवन तो दादोशी जाता. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सदोळ हातान तो दुबल्यांक वांटता. ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजो पाटलो करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, गंवाच्या कोणा जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जे कोण आपले जिवाचो मोग करतात ते आपलो जीव इवाडटात, आनी जी कोण हे संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करतात ती आपलो जीव सासनीक जिविताक सांबाळटात. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकांय आसतलीं.
कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल ओळ. पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. नियाळाक आदार. आमी कसलींय बियां रोयतना जितलें बी रोयनात तें बी कुसून उडयतात. मुणगे ताका कोंबरी फुटूंक तें मरूंकूच जाय. तेन्ना ताका नवें जिवीत येता. जितलें तें बरें कुसता तितलें तें बरें वाडटा आनी पीक दिता. जें बी मरोना तें फळां दिवंक पावना. कितले मार्तीर आमी पळयतात आनी तांचें जिवीत जियेलां. कशे तरेन ताणें आपल्याचें चिंतिनासतना जावं दुसऱ्यांचें आनी चड करून जेजूचें मरण नियाळून ताचे मिसावां पासत मरूंक राजी जाल्यात. देखीक इस्तेव कशे तरेन पयलो मातीर जेजू खातीर मेलो. आयज आमी नियाळटाव बागीवन प्रधान सेवक लॉरेस जेन्ना वालेरियन राजान ताचे लागीं पवित्र सोबेची ग्रेस्काय मागली तेन्ना लॉरेन्झान तीक गरिबांक विकली. हें पळोवन रागान भरून लॉरेसाक ताणें बेश्टो मारूंक न्हय पूण सोबे माजार उज्याचेर बाजूंक फरवण मारलें. कशे तरेन हांसत्या तोंडान ताणें आपणाकूच समोरपूण दिलो आनी तयार जालो जेजू खातीर मरूंक. शुभ वर्तमानांत आयज जेजू एका गोवा कोण्याक आपल्याक सोर करून एका कोण्यान मरूंक जाय म्हूण सांगता आनी कशे तरेन मरून व्हड झाड जावन फळां दिवंक जाय तें परगट्टा. तेच भाशेन दर एकल्यान आमी इस्तेवाची आनी लॉरेसाची देख घेवन कसलोय वेळार आनी सुवातेर जेजू पासून मरूंक तयार आसूंक जाय. तर आयज आमचो थराव जावन दी कसलीय संद मेळ्ळ्यार जेजू पासत कोश्ट काडूंक फाटीं सरची न्हय, बोगोर फुडें सरूंक वावुरया.